Devagiri Tea presents Devadarshana. स्पंदना टीव्हीचे आत्मीय दर्शकांक सगळ्यांकय नमस्कार. वीक्षकांनो, आयचे देवदर्शन कार्यक्रमांतू तुम्ही शिरियारा कलमर्गी उडपी तालुको उडपी जिल्हे हांगाचे श्री रामभजना मंदिराचे दर्शन करत असते. सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी. एस नागेश नायक रामांजन सेवा ट्रस्टाचे अध्यक्ष. हांगा जे सिरियार कलमर्गी राम मंदिराचे विशय ಬಗ್ಗೆ चार उत्तर उलयचे इच्छी पावता. आमगेले आराध्य देव श्री रामचंद्र चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून आमगेले GSP समाजाचे गुरुवारी जाल्ले काशी मठाधीश गोकर्ण मठाधीश आनी तशींची कैवल्य मठाधीशाक स्वामी हांकां वंदन करून चार उत्तर उलोवच्याक इच्छी पावता. आमगेले GSP समाजाचे काशी मठाधीश श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामीजीले परमानुग्रह तुकून करनामा संवत्सर मे म्हयन्यांत 13 तारीख 2011 इस्वेंतू आमगेले राम मंदिर ओपन जाल्लें आसा. श्री गोकर्ण मठाधीश तांगेले दिव्य कमला तुकून हे श्री रामचंद्र सपरिवार देवर बिंब प्रतिष्ठे तशींची ब्रह्मकला प्रतिष्ठे जाल्लेली आसा. तशी आमगेले राम मंदिराक कैवल्य मठाधीश आनीक काशी मठाधीश श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आगमन जावन तांगेले पूर्ण आशिर्वाद मेळ्ळेलो आसा. आनी ह्याच जे आमगेले राम मंदिराचे हांगा तांगेले स्वामीजीले आदेश जावन प्रति दिवस हांगा 6 घंट्याक देवालय पूजन जाता. तशींची आज शेनवार वाराचे भजना कार्यक्रम आनी एकादशीक प्रति मासाचे एकादशीक भजना कार्यक्रम जाता. तशींची भायरी भजना पाळी तुकून येवन भजना सेवे दिता आसा ती. सकयर 10 जणांनी हे मेळ्ळूं आमगेले समाजाचे पुरा जन मेळ्ळूं हे राम मंदिर तांगेले करा सेवे तुकून हे निर्माण जाल्लें आसा. दीन दयाल
भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधनासहि तब ही। ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಹಿರಿಯಾರ ಮಕ್ಕತ್ತು 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಐಚೇನ್ ಸಾಧಾರಣ 60 ವೈರ್ 5 ವರ್ಷ ಪೂಡೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪರಮಗುರು ಕಾಶಿಮಠ್ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಂದಾಪುರ ತುಕುನು ವಿಟ್ಲಕಂತಿ ಕಾರಾರಿ ಬಾರ್ಕುರ ಅಂತೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ ಮುಣಿನು ತಂಗೆಲ್ ಗರಕ್ ಚಿತ್ತೈಸಿ ಲಸಿಲೆ त्यावेळार आमगेले गांव प्रथम पळेल तांणी पळोवन घेवन थंय बारकूर अंत निमगेले खंय ते खंयचे गांव म्हणून सिरी आरा म्हणून घेवन सांगलें खंय नांव एकच मुरे म्हणून सांगलें खंय तेदन सकट म्हणलें खंय सिरी आರದ ಊರು सिरी आरा म्हणून घेवन सांगलें खंय थंय जेव्हा आमगेले समाजाचे कितले घर आस रे थंय म्हूण आमगेले समाजात थंय एक 7-8 घर आस कसले चलता समाजातून देवाल काम म्हणून निमगेलीं खंय तेदन गांवतली म्हणलें खंय थंय एक नगर भजन चलता 12 दिवस मागीर 12 दिवस जेवचे मुक्ताय दिवस एक समाराधन करता ती म्हणून सांगली खंय कसले समाजाचे कसले आसता स्ವಂತ म्हणचे स्ವಂತ कसले ना एक 10 जाणांले एक फोटो तशीची मांडटी तितले सही जावरे मुखार सून घेवन बरें करता देव समाजाक एक उन्नत रीती चल तशी एक देवस्थान की मंदिर की कसले की जाव तशी स्ವಂತ जाग मेळत तशी मुखार सून जाता केलो काल वसात म्हणून स्वामीन एक सांगिल्लें आसा खंय तेच प्रकार आमकां स्वामीन सांगिल्लें उतर प्रकार आमकां हें जागो पांडुरंग नायक म्हणटालो धर्मार्थ दिला खाली जाग मात्र दान केलें न्ही दाना वट्ट दक्षिण सहित दिला ताणें देवस्थान मंचाक दुड्ड सहित सहाय केला मुखार सून कसले जावं जालें की हांव दिता म्हणचे एक आश्वासन दिल्लें आसा तेच प्रकार प्रति एक कार्यक्रमाक आमी तागेलें निवेदन केल्ले वेळार तो दिता आसा तो आमगेले गांवचे जाले निमित्त ताका देव बरेपण केल्लें आसा तेच प्रकार आतां नेक्स्टात हांगा एक सभागृह म्हणून कोरका म्हणून घेवन एक आलोचन केला गोकर्ण मठा स्वामीन हांगा उद्घाटन केल्ले वेळार सांगिल्लें आसा आयच्यान आनीक 5 वर्सांनी हांगा उद्धार जात्रे आनी खंयचे सभागृह जावचे तसले योग आसले म्हणून सांगिल्लें आसा तांणी सांगिल्ले प्रकार 6 वर्सांत वापस जावचे एक योग आयला म्हणून आमी लेखता ती तशीच हांगा 3 स्वामी आयिल्ले आसा जय रघुनंदन जय सिया
राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। जय लक्ष्मण जय जय श्री राम भरत शत्रुघ्न शोभा धाम। जय लक्ष्मण जय जय श्री राम भरत शत्रुघ्न शोभा धाम। जय लक्ष्मण जय जय श्री राम भरत शत्रुघ्न शोभा धाम। जय लक्ष्मण जय जय श्री राम भरत शत्रुघ्न शोभा धाम। जय श्री मारुति पूरण काम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय श्री मारुति पूरण काम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय श्री मारुति पूरण काम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय श्री मारुति पूरण काम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। 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 जय रघुनंदन। हांव उमेश नायक शिरयार राम मंदिराचे ट्रस्टाचे ट्रस्टी हांव हाजे राम मंदिर सांगचे विशय म्हळ्यार आमगे राम मंदिर सकाळींची 6:30 गंटलागी पूजा स्टार्ट जाता 6:30 to 7 गंटे सकाळ मेळटा ती ताजे मागीर संजे 6 गंटेतलागी बायल मनशां स्तोत्र पठण करता ती देव लायता ती हे कार्यक्रम डेली चलचे मागीर प्रति एकादशी फस्ट एकादशी आसना शुद्ध एकादशी दिवस एकादशी भजन मागीर 2 गंटे करता रात्रीचे ताका परगांवची पाळी येळी येवन सहकार करता आसा ती मागीर हनुमान जयंती करता ती रामनवमी करता ती मागीर शनिवार प्रति शनिवार भजन करता ती मागीर वर्ष एक फावटी उपाकर्म आसना उपाकर्म तेले तूं हांगा देवस्थान करता ती ताका आमगे समाज बांधव सक्कड मेळून सहकार दिता आसा ती तेन अशी वर्ष एक फावटी 12 दिवस नगर भजन करून समाराधना करता आसा ती हाका गांवचे परगांवचे पुरा सहकार दिता आसा ती मागीर आमगेले रामाले अनुग्रह कृष्ण म्हळ्यार अंतू यक्षगान ताणी सांगता आसा ती कशें म्हळ्यार श्रीरामचंद्र म्हळ्यार ताका शरण आयल्यार ताकची काम तागेलें धर्म खंय तागेलें कोणें ताका शरण म्हणून सांगल्यार तांची जबाबदारी तागेलें खंय देवाल खंय तशें रामाक शरण आयल्यार कसलेंय तोंदर ना म्हणून सगळ्या मनात आसा ते रिती चलतो आसा ವೀಕ್ಷಕನು ಆಯ್ಚೆ ದೇವದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಾಚೆ ಶಿರಿಯಾರ ಕಲ್ಮರ್ಗಿ ಮಳಲ್ಕಡನಶ್ಚೆ
रामभजना मंदिराचे दर्शन तुम्ही केले. आता एक विराम घेऊया. विरामानंतर कार्यक्रम मुखरसिता. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. ವೀಕ್ಷಕನು ವಿರಾಮನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय. हांव योगेश नायक उलयतां हांगा राम मंदिराचे श्री रामांजनेय सेवा ट्रस्टाचे हांव वन ऑफ दी ट्रस्टी. तशी हें गतकाल म्हळ्यार मागशीचे हाजे इतिहास ಬಗ್ಗೆ हांव एक दोन तीन उत्तर उलोवंक म्हणून अपेक्षा करता. प्रभू श्री रामचंद्रले पादारी वंदक नमस्कार करता स्वामीला उडगस कळता एक दोन उत्तर तुमगेले एदूर दवरतास.
हे म्हळ्यार तिनी तलेमारू मक्षी तुकून हांगा एक 8 घरां तुकून एक भजना कार्यक्रम जातास आशिल्ले म्हळ्यार हांगा एक समाज आशिल्ले सारस्वत समाज ताणें ललित कलेंतू चिकेचे नैपुण्य आसूंगेन तांकां एक श्रद्धे तुकून रामले फोट दवरगेन पूज करता आशिल्लें समय तिथे श्रद्धे तुकून करता आशिल्लें तें एक समयंतू तांकां एक कणकी एक मन रायलें हें मुखार चलयतले कोण आमी हांगा तुकून दुसरे कडेन गांव वतना तशी हांगा सबला जाल्ले एक समाज आसा गौड सारस्वत समाज तांकां हें जबाबदारी दिवका म्हणून तांगेले मनंतू आयलें तशें वचून तांणी एक गौड सारस्वत समाजाक ते फोट दिवंगेन आनी मुखार तुमी हें भजना कार्यक्रमांनी करका हें गांवांतू म्हणगेन तांणी तें मुखारचें काम गौड सारस्वत समाजाक दिवंगेन हांगा तुकून हें शिरयार गांव म्हणटात उडपी तालूक तुकून सादारण एक उडपी नगर म्हळ्यार उडपी पेंटा तुकून एक 25 किलोमीटर भितर अशें एक म्हळ्यार हें सागर बारकूर सागर रोड आसा थंयचें एक शिरयार आनी कलमर्गी म्हणगेन ह्या भागांतू हें राम मंदिर आसा पूर्वज कशी करता आशिल्ली म्हळ्यार एक वर्षांतू एक 12 दिवस भजना कार्यक्रम त्या भजना कार्यक्रमांतू नगर भजन म्हळ्यार हांगा तुकून एक हळ्ळाडी म्हणून एक मुखार एक गांव आसा तशी हे कडेन एक एत्तनट्टी म्हणून गांव हांगा शिरयार तुकून एक शिरयार मध्य भाग आसा त्या कडेन तुकून एक 2 किलोमीटर ह्या भागात तुकून एक 2 किलोमीटर जाता थंय एक आमगेले एक 8-10-15 घर आसा त्या घराक 12 दिवसांतू भजना वता ती त्या फोटो एक कडेन एक घरान दवरगेन त्या घरा भजन करगेन वापस हांगा येवचें फोट कೈ दवरला थंय मंगळ करचें 12 दिवस मंगल आसता नेक्स्ट दिवस समाराधन आसता अशी एक 12 दिवसाचे भजना कार्यक्रम आमगेले सगळे गांवाक बरपण जावका एक उद्देश 8 घराच्यान केल्यारीची सगळे शिरयार गांवाक बरपण येवका म्हणचे उद्देश तुकून हांगा रामल फोट दवरगेन एक भजन कार्यक्रम हें सूर केलेलें एक निमित्त ताजे मागीर 1 तलमार 2 तलमार 3 तलमारांतू जाल्लें तशी 4 तलमारांतू हाका एक कसने जावं गुडी जावका ताजे ಬಗ್ಗೆ एक आमी एक मूर्ती दवरन थंय एक श्रद्धा केंद्र जावका म्हणजे एक योजने सकयल मत्तेंत आयलें तशी मत्तेंत आयले ते दनक ताजेकिंत फुडें हें कोनेय फोट म्हळ्यार म्हापशे फोट आशिल्लें पद्मनाभ नायक म्हणून तांगेले घरकड आशिल्लें फोटो थंयची लागीत तांगेले भाव जाल्लो डॉक्टर पांडुरंग नायक म्हणून तांणी भटकळांतू वैद्यकीय वृत्तीಯನ್ನು करता आशिल्लीं तांगेले एक अमिता हॉस्पिटल म्हणून एक भटकळांत आसा तशी तांणी एक पद्मनाभ नायकल भाव हांगा कलमर्गींतू अशें तांगेले एक जाग आशिल्लें 50 सेंट्स जाग तांणी त्या जागन हांगा हें राम मंदिर करचें श्रद्धा केंद्र जावंगेन सकड हांगा आशिल्ले घराच्यान एक 12 दिवस भजन करूंगेन ताजे नेक्स्ट तूं श्रद्धा केंद्र जावन पूज्य भावना तुकून एक रामाला एक आराधन करचें एक जाग जावका स्थळ जावका अद्भुतवाद एक राम मंदिर जावका म्हणजे कल्पने तुकून आनी सेवा चटुवटिकेಗಳು मस्त जावका ಅಂತ म्हणून उद्देश तुकून हांगा एक जाग दिल तांणी त्या जाग दिल मागीर सकड हांगा आलोचन करूंगेन जाग दिल मागीर एक कमिटी जावका ताका जेव्हा एक ट्रस्ट जावका म्हणजे उद्देश तुकून हांगा एक ट्रस्ट करचे आलोचन आयलें तशीच श्री रामांजनेय सेवा ट्रस्ट म्हणून हांगा एक ट्रस्ट केलें तांतू ट्रस्टांत ಒಟ್ಟು 12 जन ट्रस्ट हांगा फुडें तुकून एक आमगेले दिव दवरचे म्हळ्यार फुडेंच कल्पने तुकून त्या राम मंदिर जाल्ला म्हळ्यार कशी फुडें तुकून एक 150 वर्ष मागशी तुकून कशी चोलन आयला पळय ती तशीच तें एक उद्देश दवरगेन ते एक 4 पॅन्टां सांगा 4 पॅन्टां तुकून एक पॅन्टा तुकून ट्रस्टी हांगा चिके एक मध्य भागांत राम मंदिर जाता थंय एक 7-8 ट्रस्टी म्हणून कोरगेन 12 जनाले ट्रस्टी कोरगेन एक रामांजनेय सेवा ट्रस्ट कोरगेन ತಂತ एक ಭವ್ಯವಾದ एक राम मंदिर कोरका म्हणून योजने जालें त्या योजने मुखांतर कसन जालें म्हळ्यार हाका दुड्ड जावका सना मट्टारे म्हणून एक उद्देश दवरगेन प्लॅन केलेलें आशिल्लें जलरीची हांगा आशिल्लें तेदनक हें ट्रस्ट करतना एक 28 घर मात्र त्या 28 घरां तुकून इतलें व्हडलें संग्रह करचें म्हळ्यार हांगा
चिकेची JSV समाजाचे एक मध्यम वर्ग आणि 2-3 कुटुंब मंच चिकेची मध्यम वर्ग तुकून चिकेच होड आशिले कुटुंब आशिले ಎಲ್ಲರಿಚಿ ಸಕ್ಕಡನು ಮೇಳ್ನು ದಿವ್ ಕಾಕ್ ದುಡ್ಡು ಮುಣಗೇನು ತಕ್ಕೆ ಏಕ ಯೋಜನೆ ಗಲ್ಲೆ ಹಂಗ ತುಕುನು ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡು ಕೊಂಡು ಬಾಯಿರ್ ಗೆಲ್ ನಿಂತಿ ಹಂಗ ಅಶೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನಿ ಸಕ್ಕಡನ ಹಂಗ ತುಕುನ್ ಕೋಣನಿ ಬಾಯಿರ್ ಗೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟುಂಬ ತಂಗಲ್ ಕುಟುಂಬಚ್ಚೆ ತಂಗಲ್ ತುಕುನ್ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಗೇನು ರಾಮಲ್ ಏಕ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕೊರ್ಕ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದೇಶ ತುಕುನು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆ ಹಕ್ಕ ರಾಮ ಮಂದಿರ करता असताना हे जागक ताजेकिंत 1 वर्ष राम मंदिराक आमगेले डॉक्टर पांडुरंग नायक तांणी जाग दिवचेकिंत फुडें हे जागेन चिकेची प्रॉब्लेम आशिल्लो दुसरो कोणकी हांगा एकलो बैसून आशिल्लो तेदनाक आमगेले काशीमठ स्वामीन श्री श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामीजीन हांगा एक लग्गे आशिल्ले दिनेश नायक तांगेले एक रायस मिल आशिल्लें तांकां थंय पादार्पण तांणी केलेलें आशिल्लें तेदनाक एक तांगेले रायस मिल तुकून मागशी तांगेले गुडान तुकून हाक्क एक दिव्य दृश्टी दिलेलें आशिल्लें त्या दिव्य दृश्टी तुकून एक प्रसाद दिवन सांगलें हें तुमकां जत्रा कसं आलोचन करचें नाका तुमकां जत्ता म्हणजे एक तांगेलें एक वेदवाक्य म्हणजे आसना तें 1 वर्ष भितर हाजे जाग्याचें एक परिपूर्ण जावंक न्हू हें एक जाग हक्क मेळ्ळें राम मंदिर करचे उद्देशक ताजे मागीर डॉक्टर पांडुरंग नायकन तें दानद रूप तुकून ट्रस्टाक दिल्लें आनी सेवा मनोभाव तुकून तुमी हांगा कार्यक्रम करका म्हणजे उद्देश तुकून हांव दिता आस म्हणून तांणी एक उत्तर सांगिल्लें आसा तशी हांगा एक भव्यवाद राम मंदिराक योजनेक तळपाय कशी जाल्ला म्हणजे एक मागशीची उदाहरण तशीच राम मंदिर करतना हक्का संग्रह एक 10-15-20 लाख भितर आमी भव्यवाद राम मंदिर करचें म्हणून आशिल्लें कडेन होड म्हणटरी हें जाल्ल्यारीची एक अद्भुत शक्ती कशी म्हळ्यार हांगाचें हें राम मंदिर करता आसतना कसले नत्तील हातांतू कशी दुड्ड ಒಟ್ಟು जावंक न्हू 9 म्हयने भितर अद्भुतवाद राम मंदिर हांगा जाला राम मंदिर जाल्ले निमित्त मात्र न्हय हांगा भितर तूं तितलो वरां शक्ती आसा रामान येवन बसलो मागीर अथवा तें रामान जेत्ता आसतनाची हांगा पूर्ती आमगेले 4 पेंटा तुकून आशिल्ल्यांक सक्कड घराक बरेपण जाता तांकां तूं एक गट्टी आत्मविश्वास आयला आमगेले सक्कड घर आतां मध्यम वर्ग तुकून वयर वता आसा ती म्हणजे हांव सांगतास आनी सक्कडची हे समाज तुकून हांगा म्हळ्यार व्यार हक्काणी बशिल्लीं ती आनी दुसरे समाज वतू आमगेले बांदे लायक आसा ताजे नंतर हांगा राम मंदिर आमगेले आरंभ जावंक न्हू तें लोकार्पण जाल्लें मागीर हांगा ಒಟ್ಟು 3 स्वामी आयलीं ती काशीमठ स्वामीजी आयलीं ती तशीच गोकर्णमठ स्वामी आयलीं ती तशीच कवळेमठ स्वामीची हांगा पादार्पण केल्लें आसा काशीमठ गोकर्णमठ स्वामी आयलीं ती तशीच काशीमठ स्वामी आमगेले आतां स्वामी जावन आशिल्लीं संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन हांगा येवंक एक पादार्पण करून आमकां एक शुभाशीर्वाद केल्लो आसा तुमी हांगा व्यार उद्योग करून आसा ती इतलें लायक राम मंदिर बंदिलां तशीच तुमकां लायक बरेपण जात्रा कशी सेवा मनोभावान तुमी श्रद्धा केंद्र जावंक केला पळय ती सकाळी एक पूजा करून न्हू तशी मुखार चलता वता तशीच दुसरे समाज वट्ट तुमी बेरिता दुसरे समाजाक वतू लायक करून काम करून दिवका तशी आमगेले समाज फस्ट तुमी पळोवका तशीच दुसरे समाज वतू पळोवका म्हणून त्या दिवस एक तांणी वेदवाक्य लायक एक आमकां एक हितनुडी सांगिल्लो आसा तशें तांगेलो तो आशिर्वाद हांगा आमगेले राम मंदिरांतू आसा आत्ता तो आमी हांगा प्रस्तुत जावंक न्हू तशीच 3 तलेमार तुकून कशी चोलन आयलां तशीच 12 दिवस भजन आमी करता आसा ती 12 दिवस भजन जावन आत्ता चिकेची होड म्हणटारी म्हळ्यार एक 200 जन 200-250 300 जन वराक त्या समराधनाक जेत आशिल्लें फुडें त्या 3 बरोबर बारीक कश्ट म्हळ्यार तें समराधन करचें म्हळ्यार सक्कड एक घरा तुकून एक आयटम शीत एकल्यान केलें रे रंद एकल्यान केलें सार एकल्यान केलें हप्पळ एकल्यान अशें म्हणून 8-10 घराच्यान ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಗೇನು त्या करचेंत परिस्थितीक आज हांगा सगळ्यान ಒಟ್ಟು जावंक एक 300 जनाक एक आमगे लास्ट समराधना दिवस आमी ಒಟ್ಟು जाता आसा ती परवरा आशिल्लें हांगा तुकून गेल्ले चेले चेडू आनी आमगेले समाज सक्कड हांगा एक आयलें सक्कड मेळता आनी भायरतुलें सक्कड आमी हांगा सेरवता एक विजृंभण तुकून समाराधना जाता आसा आनी तशी आमी रामनवमी दिवस तशें हांगा एक कार्यक्रम भजन आनी मेळ करता आसा ती हनुमान जयंती दिवस आमगेले कार्यक्रम आसा आनी तशी लोकार्पण जाल्ले दिवस आमगेले त्या दिवस आमी ताजे उडगासरी आमी हांगा कार्यक्रम करता आसा ती आनी सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ सत्यनारायण व्रत कार्यक्रम कोणाले जेव्हा मूंज होतो जाल्ले हांगा 2-3 तशी सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ कार्यक्रम जाता आसा तशीच हाजे राम मंदिरा मागशे एक पाकशाले म्हणून आमी एक केल्लो आसा
त्यावतू एक साधारण एक आता 150-200 जनक 300 जनक एक रंदप करचे एक लायक कूड केल्लास भितर तो ऑफिसाक आणि एक 2 कूडास आणि भितर पळयल्यार रे बारी एक मने रे श्रद्धा भावने तुकून भव्य राम मंदिर आमगेले जल्ला हें शिरयाರಂತೂ शिरयार लग्गी कलमर्गिंत एक भव्य राम मंदिरक हें तुमी केदने जल्ला रिची हंगे येवंगेनु पळोवंगेनु हज्ज एक आमगेले प्रभू श्री रामचंद्र कृपेक तुमी सक्कड पात्र जावक म्हणून आ सक्कड जावन सांगतास आणि मुखर्ची योजना आमगेले हंगाची एक भव्यवाद एक सभागृह करची म्हणून हंगा ट्रस्ट वती तुकून आलोचन केल्लास त्यावतू अतिशीघ्र जावंगेनु त्यावतू प्रभू श्री रामचंद्रला आशीर्वाद स्वामेला आशीर्वाद तुकून स्वामेला प्रसाद येवंगेन थंय पडलास तशी त्या अतिशीघ्र भव्य सभागृह जाता ह्या होतो तशी समाजक सक्कड समाजक ताजे उपयोग जावका मंच उद्देश तुकून सेवा मनोभावाने तुकून त्या केल्लास त्यावतू रामाले आणि स्वामेले अनुग्रह तुकून जावका म्हणून सांगतास आणि सक्कडन तुम्ही हें शिरयार गांव येवंगेनु आमगेले अक्का हात जोडसूंगेनु रामाले अनुग्रह काप तुम्ही पात्र जावका म्हणून तुमगेले अपेक्षा करतास उडपी तालुकाचे शिरयार कलमर्गी मळल कडेन आसचे श्री रामभजना मंदिरा विशयांतू आयचे देवदर्शन आशिल्ल वीक्षकांनो आमगेल सक्कड कार्यक्रम मस्त अभिमानान तुमी पळयताची म्हणल्यार आमकां संतोष विशय आनीक चांग चांग पुजा स्थळा विशय घेवन फाल्याक परतून येताची तेदोळ थंय नमस्कार Devagiri Tea presents Devadarshan.